नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात श्री राजेश तारकार, राजदीप बिल्डर्सचे पात्रांव. आमी सगळे तांकां एक कृष्ण भक्त म्हणून वळखतात. तशेंच ते एक फामाद उद्देजक जावन आसात. ते अष्टम व्हडा प्रमाणात मनयतात. कृष्णाक पाळण्यांत घालतात, गायन वादन पूजन जाता. म्हज्या बरोबर आसात प्राध्यापक चिन्मय घैसास आनी गोंयचे फामाद गायक श्री अक्षय बाब नायक. हांव सिद्धी उपाध्ये. तशेंच आमच्या मदीं आसात श्री राजेश बाब तारकार. हांव तांकां येवकार दिता. तांच्याच घरा आसा आमी, तांच्या बरोबर भासाभास करपा खातीर. पयलो प्रश्न, आयच्या कार्यावळीची जी आमची संकल्पना आसा, जी थीम आसा, वॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कितें? तुमी हाजी व्याख्या कशी करतात? स्पिरिच्युअलिटी ही लोकांनी तरेन आपल्याक जाय तसो व्यंगचित्र काडिल्लें आसा. थोडे स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे पुजा करप, आचा करप, मंत्र म्हणप, तांच्या खातीर ती स्पिरिच्युअलिटी. सो ताज्या बियॉन्ड जेन्ना आमी वता, मायंड बॉडी एंड सोल आमी स्टडी करता, ती रियल वे एनलायटनमेंटाची जर्नी स्टार्ट जाता. लायक हाफ द नॉलेज डेंजरस आसता पळय, तशें हाफ द नॉलेज ऑफ गॉड आमच्या स्वताक आमी टॉर्चर करून घेता. फॉर एग्जाम्पल, आयज आमच्या मदीं अक्षय आसा. अक्षय बाब, फाल्यां तुका खंयचे एक जेलीचो इन्चार्ज केलो आनी एक मनशाक टॉर्चर कर म्हटलो. वॉट यू वील डू फॉर दॅट पर्सन? ताका तुमी जिवंत मारतले काय ताका हाफ अलायव दवरून तेजेर टॉर्चर करतले? वॉट इज द मेथड? अलायव दवरतले म्हणजे ताका जिवंत दवरचो पडटा. सो अशें ते स्पिरिच्युअलिटीन जाता. हाफ द नॉलेज आमकां आसली जी आमकां आमच्या पुर्वजां कडल्यान मेळ्ळ्या, आनी तीच आमी सजवून घेता आनी आमी स्वताचेर टॉर्चर करून घेता. स्वताकूच खूब अशें बंधनां घालून घेता. खुबश्यो गजाली अश्यो देवा खातीर खुबशीं बंधनां करून घेता. लायफ लिटल बीट हें करता, कॉम्प्रेस करता. सो ह्या सगळ्या कॉम्प्रेशनांच्यान भायर सरप, एनलायटमेंट जावप. जशें की समजा ह्या रुमान एक हॉलान 1000 लोक बशिल्ले आसा. ओके, थोडी फार वोल्टेज जर दिली जाल्यार फुडले 200 लोक दिश्टी पडटले. आनीक मातशी वोल्टेज जर वाडयली 500 लोक दिश्टी पडटले. फूल वोल्टेज जर केली आमकां 1000 जे कितें लोक आसात ते सगळे दिश्टी पडटले. तशेंच बियॉन्ड हे पुजा आशा हेच्या बियॉन्ड गेल्या नंतर जे आत्मा आनी परमात्मा हेंचो योग जर आमी केलो आनी जर लायफाक पयलें एनलायटन जालें जाल्यार जग आमकां टोटल इन फूल दिश्टी पडटा आनी आमकां जगान जगपाक इजी पडटा. दॅट इज कॉल्ड एनलायटमेंट लायफ. आनी एनलायटमेंट जाल्लो मनीस सदांच हॅपी उरता, कम्फर्टेबल उरता, बॅलन्स उरता. स्पिरिच्युअलिटी ह्या मुद्द्या कडल्यानूच हांव फुडें वळटा की खंयच्या पिरायेचेर अध्यात्मा कडेन मनशान वळप गरजेचें. म्हळ्यार आतां प्रत्येकाची लायफ सादारण अशी आसता की भुरगेपणान शिक्षण, नोकरी, धंदो, संवसार, लग्न करप, संवसार करप. हय, जाल्यार हातून अध्यात्मान केन्ना घुसप? जनरल आमी वचुया. चडशा लोकांचे रिटायरमेंट जातकच अध्यात्म. वॉट इज द रायट एज? एका एज ना, पूण म्हजें इतलेंच म्हणणें आसतलें तुमच्या एका की जाता तितले बेगीन येवचें. सो बेगीन येता तितलो बेगीन एनलायटन जातलो, बेगीन लायफान सक्सेस मेळटलें. कदाचित पयशांनी सक्सेस आसना, कदाचित तूं भितरल्यान हॅपी जाता. जें कितें करता तें आनंदमय रावन करता. लायफान कितें एक्टिविटी करता ताचो तुका इगो येना. खंय सक्सेस मेळटा तेजो इगो येवपा जायना. खंय तुका खंय वता थंय तुज्या खातीर सगळो समाजच आसा. ह्या समाजान रावन कमळा सारको वयर रावप, दॅट इज एनलायटमेंट. कमळा सारको ह्या समाजाच्या चक्करान भितर बुडोवन रावप ना, वयर रावप कमळा सारको. जशी बोट उदकाचेर इतल्या समुद्र आसता पूण वयरूच चलता न्ही ती बोट, बिकॉज ऑफ दे गेट द बॅलन्स. ती वयरूच चलता. तसो आमच्या मनाचो, आमच्या विचारांचो जर बरें जालें, कॉन्शियस जालें जाल्यार संवसारान सुद्दां आमी वयर फ्लोट जावं शकता, आनंदमय फ्लोट जावं शकता. कृष्णान तुमकां परिपूर्ण आपणायल्या आनी तुमी तितलोच कृष्णाक परिपूर्ण आपणायला. म्हणजे म्हजो प्रश्न असो आसा की वॉट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? त्या समाजान जगतना आमी परत इरिटेशन जाता, परत मूड ऑफ जाता, परत प्रेशर डेवलप जाता, एन्झायटी, डिप्रेशन असले सगळे मानसीक रोग आसा. हाजेर विजय प्राप्त करपाचें आमकां प्रचंड शक्ती प्राप्त जाता. कॉन्शियसान शक्ती प्राप्त जाता म्हणजे आमकां कॉन्शियस ब्रेन तयार जाता. आतां कॉन्शियस ब्रेन जातलो तो अपलोड जावचो पडटा. जस्ट कृष्ण फोटो अपलोड केलो म्हणजे टिचिंग्स आनी ती भगवद्गीतेन आसा. आनी सर्वसाधारण म्हाजी एक मॅसेज अशी दिसता म्हाका की भगवद्गीता ही जाणून जावच्या पयलीं महाभारत सगळें वाचिल्लें आसूंक जाय. वाचपाक जर जायना कितें आसलें ते व्हिडिओ पळयल्लो आसूंक जाय. ते कळ्ळ्या नंतर मागीर भितरली भगवद्गीता, ओवरऑल पॅकेज ती. जस्ट ओन्ली भगवद्गीता जर वाचली जाल्यार एक्झॅक्टली डॉट्स लायफाचेर लावपाक कळचें ना.
महाभारत पळोवन भगवद्गीता जर पळयल्या जाल्यार ते डॉट्स लावपाक बरें पडटलें लायफान. म्हणजे रागिश्ट असल्या नंतर कितें जाता, कलुशेपणा केल्या नंतर, चाप्टरगिरी केल्या नंतर, आनी कोणाचें वायट चिंतल्या नंतर, निवळ मना नंतर एंड रिजल्ट कितें जाता हें सगळें थंय पळोवंक मेळटा. इमेजिनेशन ब्रेन असल्या नंतर प्रत्येक जाण आपल्या तरेन इमेजिनेशन करता आनी तुका जो एक वस्तूचो नजरिया एक आन्सर दिता जाल्यार त्याच वस्तूक दुसऱ्या नजरेन पळयता. कित्याक प्रत्येक जाणाक इमेजिनेशन पावर आसा, त्यामुळे टसल जाता. तें समजपाचो सार मनशाक कळटा की हो मनीस असो कित्याक वाचता, तो असो कित्याक म्हणटा, तो तसो कित्याक उलयता. आनी मागीर तुका ह्या बॅलन्स मायंडान एक मार्ग मेळटा, रोड मॅप मेळटा की ह्या सगळ्या टर्मॉयलान, ह्या सगळ्या विचाराच्या टर्मॉयलान आमी प्रोडक्टीव थॉट्सूच आयडेंटिफाय करून बरें कसो जगूं शकता, तो मार्ग मेळटा. आनी त्या खातीर अगेन हांवें अक्षय बाबाक सांगलां तशेंच सांगतलो की अपलोडींग ऑफ कृष्णा टिचींग इन अवर सबकॉन्शियस ब्रेन कित्याक म्हणटा, एकदां वाचल्यार ब्रेनाक येता. सबकॉन्शियस म्हणजे डेली करचें पडटा, तेन्ना सबकॉन्शियस ब्रेनान वता. महाभारत किंवा भगवद्गीता हो जो टोटल कॉन्सेप्ट जो आसा एपिसोड, हो लायफ टायम तातूंत पळोवन त्याच्या सहवासान रावूं जाय. कित्याक लायफ टायम तुजे पॅरामिटर्स लायफाचे बदलता. दॅट इज वॉट आय एम सेयींग. दी वोल्टेज जसो जसो तूं लायफान तूं वयर एज जाता तशी तशी तुजी स्पिरिच्युअलिटीची वोल्टेज वाडयत रावची पडटा. कित्याक तुज्या लायफान वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम येता. आतां म्हजो भुरगो 4 वर्साचो आसा, तेजे वेगळे प्रॉब्लेम आसा. फाल्यां कॉलेजीक वतलो वेगळे प्रॉब्लेम, फाल्यां लग्न जातलो तो, म्हणजे चुली लग्न जातली, वेगळे प्रॉब्लेम. सो त्या वेळार सुद्दां त्या वेळार तातूंतल्यान कितें तरी मेळटलें आन्सर. आज म्हज्या चलयेच्या लायफान अशें कित्याक जालें. सो हें लायफ टायम घेवन वचा सारकें आसा. भगवद्गीता ही लायफ टायम ताजो अभ्यास, लायफ टायम तेज्या टचान रावप, ताज्याच अभ्यासान रावप असो विशय आसा. म्हणजे म्हाका आतां तुमी सांगता दिसलें की भक्ती करप, अध्यात्म आपणवप, पूण तें शक्य जातलेंच अशें ना. जावं हांव एक उदाहरण म्हणून सांगलें, अशे कितलेशेच लोक आसतले जांकां अध्यात्म करपाचें आसता, आवडूय आसता, पूण तें करप कशें हो म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो आसा. आनी ताच्याच बरोबर अध्यात्म जर केले जाल्यार सुरवात कशी करप, आणि सेकंड अशें की अध्यात्म आपणायल्लो मनीस आणि ज्याच्या जिवितात अध्यात्म ना असो मनीस हांच्या जिवितात कितें फरक आसता काय, आसा जाल्यार कितें? तुम्ही तिगाय मेळून खूपच असे क्वेश्चन आमगे एकार 4 क्वेश्चन मिक्स करता. म्हणजे असे खूप क्वेश्चन मिक्स करून विचारता. म्हणजे आता पळय सुरवात कशी करप मागीर केली जाल्यार ओके. एनीवेज आय वील कम टू स्टार्टींग पॉयंट वॉट यू सेड की तुमकां तिगांकू हांव विचारता की एक लँग्वेज शिकतलो जाल्यार आमकां कितलो टायम लागता. एक लँग्वेज इंग्लीश मराठी जाल्यार आमी शिकचें पडटा न्ही. एका शिकपाक आमकां सर्वसाधारण टायम कितलो लागता? 10 ते 15 वर्सां. 3 वर्सान मातशी कळटा आनी मागीर 10 ते 15 वर्सांनी आमी ड्राफ्टींग सुरू करता, आमकां जाय तशें बरोवपाक सुरू करता. म्हणजे वर्ड्स जो क्राफ्ट आहा, वर्ड्स क्राफ्ट हो शिकपाक आमकां 15 वर्सां लागता. आतां जिवनाचें येदें व्हडलें सायन्स, हे सगळ्यो स्पिरिच्युअलिटीचे पॅरामिटर्स, आत्मा परमात्मा म्हणजे अलुप्त आसा, जे आमच्या मुखार आकार घेवन ना, बॉडीली आकार घेवन ना. हें कळप हेका टायम कितलो दिवपाक जाय? अनलिमिटेड. पूण आमी सगळ्यांनी असो संबंध कितें केला की देवळान गेलो की म्हाका स्पिरिच्युअलिटी कनेक्ट जावंक जाय, देवळान गेलो की म्हाका देव मेळूंक जाय, देवळान गेलो की म्हाका देव मेळूंक जाय. लोकांनी तें मिक्स केलां. लोकांक कितें दिसता की हांवें देवाचें केलें, पुजा अर्चा केली की हे प्रॉब्लेम येवपा जायना. कसली पुजा? हांवें इतली पुजा केल्या आनी आयज म्हाका बॉसान तापयलो, ही कसली पुजा? सो लोकांनी देव थंय कनेक्ट केला, कार्मीक अकाउंटाक कनेक्ट केला. तेका हाफ द नॉलेज म्हटलें हांवें त्या खातीर उदय. हाफ द नॉलेज, ह्या खातीर हाफ द नॉलेज डेंजरस. म्हणजे तुका अर्देंच दिश्टी पडटा मागीर चिरडटा तूं सगळें. वोल्टेज फूल ना, वोल्टेज फूल आसली तुका सबंद दिश्टी पडटा. जशें की रिपीट करता हांव की समज 1000 लोक हॉलान आसा, तुजी वोल्टेज मातशी कमी आसा जाल्यार तुका 200 दिश्टी पडटा. मातशी वोल्टेज वाडय, लायट वाडय, 500 दिश्टी पडटा. आनीक वाडय 1000 म्हणजे तुका जग कळ्ळें कितें तें. 7 बिलियन पीपल आसा हे जगान, 7 बिलियन, तें तुका दिश्टी पडपाक लागता आनी तो कॉन्सेप्ट क्लियर जाता. आनी मागीर हें जर क्लियर ना, तुजें वोल्टेज लिमिटेड आसा जाल्यार मागीर तूं तातूंत वता. हांवें आज भरपूर पुजा केल्या तरी म्हाका आयज फायरींग पडली, हांवें भरपूर पुजा केल्या तरी म्हजो लॉस जालो. आनी मागीर तूं चिरडपाचो म्हणटा तो मागीर तूं रिवेंजी घेवपाक लागता. म्हाका अशें जाल्यार हांव तशें करतलो, त्यामुळे म्हाका ताणें अशें मागीर सुरू बॅटल सुरू. आतां कित्या खातीर सुरू जाली? बेजीक फंडा पॅरामिटर्स क्लियर ना न्ही. सो त्यामुळे स्पिरिच्युअलिटी बियॉन्ड दॅट आसा. आनी सुरवात जर कशी करपाची म्हणल्यार फर्स्ट वी शूड अंडरस्टँड की हो आमकां मनुष्य जल्म मेळ्ळा, हो बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड. बिगेस्ट गिफ्ट. इतले स्पिसीस आसा न्ही, लाखांनी किडे, जंतू, झाडां, पक्षी, एनिमल्स कितले आसा. हातून मनुष्य जल्म जो मेळटा पळय हो आमकां बिगेस्ट गॉड. हो आमकां पयलीं एक्सेप्टूच जायना, कितलो तें खबरूच नासता. म्हाका सुद्दां खूब कळ्ळें की अरे मनुष्य जल्म हे बिगेस्ट गिफ्ट आसा, इज ऑलरेडी गिफ्ट. तातून एवरी डे आमी जिवन तोडता हें सेकंड गिफ्ट. सो तातून हांव खुबशे एटेंड करता फ्युनिरल, खुबशीं कोणाचें कळत जाल्यार हांव कितले काम एटेंड करता. तेन्ना हांव
ऑब्जर्व करता. सी हांवें स्पिरिच्युअलिटी ऑब्जर्व करून शिकल्या म्हज्या बाकीच्या एपिसोड्स पयल्यार कळले. ऑब्जर्व करता आयज मनीस त्या वेळार खूब ड्रामा सुरू जाता ते क्रिमेटोरियान. म्हणजे आवय लाफ हें बुलबुला ती कांय ना रे, झगडून अर्थ ना रे, पयशा फाटल्यान लागून अर्थ ना रे. कितलो वेळ? जस्ट 10 मिनटां. म्हणजे एक्चुली तो 10 मिनटां एनलायटन मोडान आसा. ताका कांय फकाणां दिसपा तो जो मोड आसा 10 मिनटाचो, हो जर तुजो डेली परमनंट जाल्यार तूं एनलायटन जालो. म्हणजे तुका कांय ना रे लायफान अर्थ ना रे, पयशा फाटल्यान लागून हें करून म्हणजे तो जो 10 मिनटान तो एनलायटमेंट जाता. तुमी जे म्हाका विचारतले एनलायटमेंट जावप म्हणजे कितें जावप? काय अर्थ ना रे झगडी झुजा करून, काय अर्थ ना रे दुसऱ्याक वायट शब्द दिवन, काय अर्थ ना रे तेजे वायट करून. तो जो केन्ना येता कोणी एक्सपायर जाला आनी तातल्या तातून समज तुज्या वयाचो जे तुज्या लागींचो मनीस आसा तेन्ना ते चड एनलायटमेंट जाता. तूं तेन्ना कोणी जर पयसलो गेला 10 मिनटांत एनलायटमेंट आसता तूं. आनी जर लागींचो गेला एक दीस बरें एनलायटमेंट. तुका दिसता कांय अर्थ ना हें सगळें, लायफ इज बुलबुला आनी तूं कांय वायट करूंक वचना, वायट म्हणूंक वचना. कित्याक तुका दिसता अरे म्हाका जिवंत उरला तोच व्हडला पूण न्ही, हे जिवंत उरला तोच व्हडलो. सो हे एवरी डे आमी इनमॉर्टल ना मॉर्टल आसा हे एवरी डे आमकां याद जावंक जाय. ह्या सकाळी फुडें आमकां देवान लायफ दिलें. वी आर अलायव. आयज सकाळ जाली आज जिवंत आसा. गूड. आजूबाजूचे मिलियन्स लोक वता. आजूबाजूचे म्हणजे समज 1 मिलियन लोक वता जाल्यार 10 मिलियन लोक डिस्टर्ब जाता. कित्याक एका मनशाक 5-6 लोक तरी जवळचे आसता न्ही एका मनशाक. सो तूं जर गेलो आनीक 10 मिलियन लोक डिस्टर्ब जाता. सो तुजे आजूबाजूचे 10-12 लोक आसा ते आसा. देन अनदर बीग स्मायल. अरे म्हणजे सगळे आसा मरे फॅमिली मध्ये सगळे आसा. सो एवरी डे. सो गायक पयलीं 6 तेजो इतलोच लागता, मागीर 6 इतलो लागता, मागीर तेजो 6 येदो व्हडलो लागता. पूण सुरवात धाकट्यान जावची पडटा. सुरवात एटलीस्ट स्पिरिच्युअलिटी करतना आय एम अलायव दिसाक एकदां तरी सकाळी फुडें देवाच्या म्हऱ्यान वचून आयज आपूण जिवन मेळ्ळा, इतले सुंदर मनीस जल्म दिला, इतले बरें सुंदर जग दिला, इतली बरी सुंदर फॅमिली, इतले बरें सगळें सुंदरच आसता. फक्त आमची वोल्टेज ना म्हणून आमकां दिसना. आमची वोल्टेज ना, सगळें वोल्टेज बंद आहा म्हणून आमकां दिसना. एक्चुअली सुंदरूच आहा सगळें. म्हणटकीर त्यामुळे सुरवात अशी जावपाक जाय. आनी ती सुरवात जाल्या नंतर मागीर मायंड ताजे फुडलें जें आसा मायंड बॉडी सोल हेजो अभ्यास जावपाक जाय. आनी बिईंग इन टू दीस वर्ल्ड देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स. बायबल आसा, भगवद्गीता आसा, कुराण आसा. हातूंत सगळें मायंड बॉडीचेच आसा. हे तिनूय जे ग्रंथ काडले किंवा खंयचेय कितें तरी स्क्रिप्चर्स काडले तातूंत मायंड बॉडी हे शिकयल्लें आसा. हांव अमकोच फॉलो कर म्हणचो ना. आनी हेका सोदपाची गरज आसा. गुरूचें काम कितें? जस्ट थ्रू द लायट आमकां सोदपाचें आसा. सो आमी जेन्ना देवळान वता, आमी गुरू कडेन वता, देवळान वता तेन्ना आमी एनलायटमेंट जायना. म्हणजे हाफ द टॉर्चर, 50% स्पिरिच्युअलिटी देव. गुरू कडेन वता, खंयचें ज्ञान घेता तेन्ना आमी स्पिरिच्युअलिटीचो योग जावपाचो जो हें आसा प्रोसेस आसा तो सुरू जाता. तो सुरू करून एक टॉर्च मारून बाबा हांगा इतले लोक बसल्या, हे 1000 हॉलान लोक बसल्या, एकदां टॉर्च मारून गुरू दाखयता. मागीर ती टॉर्च आमच्या हातान येवं जाय. आनी ती आतां साधना केल्या नंतर रोज साधना करप, रोज प्रेयर्स करप, रोज जसो की भक्ती मार्ग पुजा आचा जो मेडिटेशन देवाक सजमून बिहायंड दॅट इतलें सुंदर लायफ दिला, इतलें सुंदर जिवन दिलां. आनी ही जो योग आसा देवा कडेन उलोवपाचो योग आसा हेका उलोवप म्हणटा. देवा कडेन दिसा आमी सायलंट मोडान उलयता. हे जे टॉकिंग टू गॉड जेन्ना जाता पळय हे 1 दिसाच्या 2 दिसाच्या 1 म्हयन्याच्या 2 म्हयन्याच्या 1 वर्सान 2 वर्सान अशें जायना काही वर्ष उलयता पळय तेन्ना तुका ताजो भितरल्यान वायब्रेशन येवपाक लागता. येस हांव देवा कडेन उलयलो आयज, देव म्हजे कडेन उलयलो. म्हणटा भक्तियोग आमी भरपूर केलो की कर्मयोग भक्तियोगा शिवाय जावं शकना. भक्तियोग भरपूर जाल्यानंतर ऑटोमॅटीक वी एंटर इन टू कर्मयोग. भक्तियोग खूब जाल्यानंतर कितें जाता टॅक्निकली आमच्या लायफान की आमकां कळटा की आमी कोणूच न्ही करता करविता. हो एक अक्षय एक व्हडलो सिंगर आसा. भक्तियोग पावरफूल जाल्यार तो एक्सेप्टूच करचो ना आपूण हें करता म्हणून, देव आपल्या हातून करता म्हणटलो. ताका इगो टच करचो ना. म्हणजे कर्म शुद्ध जालें. इगोन कर्म शुद्ध उरना. इगोन आपणें केलें कशें दिसता न्ही. कर्म शुद्ध जातल्यार भरपूर भक्तियोग जाय पडटा. भक्तियोग जाल्यानंतर इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट हे सगळें गळून पडटा. स्ट्रॉंग भक्तियोग जाय पडलो कितलीं वर्सां. आतां तुमी एक लँग्वेज शिकपाक 15 वर्सां जाय पडलें. आतां कितलीं वर्सां करचें पडलें. तेन्ना इल्लें खूब वर्सांनी तें खरें. आतां तें मातशें वायब्रेशन येवचें ना तुका. तुका दिसतलें हय म्हटलां न्ही सादून म्हणया. पूण 1 वर्स म्हणटलो तेन्ना तूंच म्हणटलें येस हें म्हणना फुडें आपल्याक बरें दिसता. स्टार्ट कशी करप तुमचो जो क्वेश्चन आसलो खंयच्यान सुरू करप, हांगच्यान सुरू करप ह्या पॉयंटा वयल्यान. ऑफर द थँक्स, ऑफर द ग्रॅटिट्यूड. इतलें बरें सुंदर जिवन दिलां. सो अशें पयलीं इतलें बरें सुंदर जिवन दिलां, इतली बरी सुंदर सृश्टी परफेक्ट दिलां आमकां देवान. सूर्य पावस हें सगळें परफेक्ट येता. आमीच बसते ते म्हणटा की आतां तें सारकें पडना हें पडना. आमचें आमी चिंततात तर ताजो प्लॅनिंग आसा. ते परिवर्तन संसारका नियम आहे. आमकां तेजें कांयच कळूं शकना. पूण आमच्या खातीर परफेक्ट दिला काय ना. वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर. सी आमी ऑक्सिजन घेता
आनी कार्बन डायऑक्सायड सोडटा. झाडां कार्बन डायऑक्सायड घेता आनी ऑक्सिजन, म्हणजे आमी कितले नेचरान आसा पळय, देवण घेण कितली आसा पळय नेचरान आमची, म्हणजे जगतात आमची देवण घेवन खंय नेचरान. हें जर इतलें जर आसा जाल्यार आमकां इगो कित्याक? आमी जगतात नेचरान मात तो ऑक्सिजन बंद केले आनी आमी गेले, मागीर इगो कित्याक आमकां? सो पूण हें जें सायन्स आहा हें कळप, हेका म्हणटा इन्क्रिजींग द वोल्टेज, हेका म्हणटा इन्क्रिजींग द स्पिरिच्युअलिटी. म्हजो प्रश्न असो आसा की अध्यात्माक लागीं कशें वचप, हाची उतरां आमकां मेळिल्लीं आसा. पूण अध्यात्मा कडल्यान अशी खंयची गजाल आसा जी आमकां पयस घेवन वता? प्रत्येक प्रॉब्लेम जो सुरू जाता हो इगोन जाता, आनी इगोच्या नंतर हे सगळे बाकीचे बाय प्रॉडक्ट आसा. रिसेंटमेंट, राग येवप, द्वेष करप कोणाचो, मागीर सगळो चडूच इगो जाल्या नंतर मागीर चडूच प्रॉब्लेम जाल्यार एन्झायटी तयार जावप. एन्झायटी जाल्या नंतर तेजे लास्ट इज डिप्रेशनान मनीस आपले लायफ सोंपयता. इगो हे सगळ्या प्रॉब्लेमाचो टॉपमोस्ट पॉयंट आसा, नॅक ऑफ बॉटल म्हणटा पळय तशी, तशें आसा. सो तो जर वतलो जाल्यार आमकां भक्ती मार्गान हे सगळें गळून पडटा आनी तो तितलो, आनी म्हणून इगो येता. पयली भक्ती मार्गान इगो वता. हेजें कारण सायंटिफीक रिजन कितें की तूं एक्सेप्टूच करिना तूं केला म्हणून, तूं एक्सेप्टूच करिना जर तूं केला म्हणून इगो कसो येतलो? येवंक शकना न्ही. सो इंटर कनेक्टेड आसा, दोगांयचो इंटर कनेक्टेड. तर राजेश बाब, एक प्रश्न असो येता की सगळे घरदार हें सगळें मोह माया अशें म्हणप आनी तें सोडून खंय तरी वचप, पूण ही म्हणजे खरी स्पिरिच्युअलिटी काय? स्पिरिच्युअलिटी अशें म्हणटाना लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण जातात अशें तुमकां दिसता? तुमचें कशें कितें मत आनी तुमी हाजे कडेन कशें पळयतात? सी, म्हज्या खातीर व्हेरी क्लियर आसा फंडा. जर खरोच स्पिरिच्युअलिटीन करपाचो जाल्यार तो बॅचलर रावप, जशें ब्रह्मचारी रावता, आनी करप आनी सगळें सोडून वचप. संवसार करप, लग्न जावप, सगळीं भुरगीं जल्माक घालप आनी मागीर मदींच सोडून वचप, म्हणजे हें तुजे कडेन टॉलरेट जायना हें सगळें म्हणून मागीर तूं सोडून वता आनी ताका स्पिरिच्युअलिटीचो स्टॅम्प लायता आनी खंय तरी वचून आश्रमान रावता. एकदां संवसारान भिल्लो संवसार केलो की यू हॅव टू कंप्लीट द चॅप्टर. तांकां शिक्षण, तेंचें लग्न करप, तेंचे पर्यंत तरी आमी पेरंट्स तेंच्या हातून आसपाक जाय. सो स्पिरिच्युअलिटी ही एनलायटन, म्हणजे योग करप आत्मा परमात्माचो आनी सजमून वोल्टेज चालू दवरप, हे खरी स्पिरिच्युअलिटी. आनी संवसारान रावन संवसार बरे भशेन तेजो उपभोग घेवप, देवान जे हे सगळें क्रिएट केला तेजो एनलायटन जावन तो 100% ते एन्जॉय करप, ही स्पिरिच्युअलिटी. तुम्ही येदो व्हडलो बिझनस चलयतात, जवळजवळ 400 स्टाफ तुमच्या अंडर काम करता, गोंया भायर, देशा भायर सुद्धा तुमचे प्रोजेक्ट. हांव अंडर म्हणटा ना, म्हाज्या बरोबर काम करता. तुमच्या बरोबर काम करतात किंवा तुम्ही तांकां सांभाळून तांकां फुडें व्हरतात. आमी बरोबर काम करता, 400 लोक आनी बरोबर काम करता. बरोबर. आवडले सर हे तुमचे उलोवप. अशें विचारपाक आसा म्हाका की इतले सगळे आसतना ह्या बिझनस म्हणटकच स्ट्रेस आसता, ताण तणाव किंवा कॉम्पिटिशन आसता, स्ट्रगल आसता कंटिन्युअस, एक कितल्या गजालीं कडेन बारीकसाणेन लक्ष दिवचें पडटा. सो हे सगळे आसतना सुद्दां अध्यात्मा पासून तुमी मात सुद्दां पयस गेल्ले दिश्टी पडनात. वॉट कीप्स यू वयल्यान हांव म्हणटलो, वयल्यान हांव म्हणटलो चड लागीं वता, चड लागीं वता. कित्याक चड जेन्ना बिझनस केलो, चडल्या नंतर कळ्ळें की आमी करच ना, देव आमच्या माध्यमांच्यान करून घेता हें सगळें. आतां तरी सुरवात तरी केल्ले तेन्ना अशें दिसतालें की हांव करता, राजदीप बिल्डर हांव चलयता. आतां इल्लो हें वाडटा, व्याप वाडटा, बिझनस वाडटा, सगळे स्टाफ वाडटा. हेजें म्हाका आतां कळ्ळें की हे सगळे स्टाफ येवप वचप, कोण रावप ना रावप, प्रोजेक्ट खंय तरी रावप, सगळें देव म्हाज्या हातान करून घेता हें सगळें. सो म्हणटकच म्हाका अशें दिसता की एनलायटन जायत मनीस जाल्यार कितले स्टाफ केदो व्हडलो बिझनस चलोवंक शकता विदावट प्रेशर, कित्याक तो तूं करना. हे एसेन्स ह्या डिस्कशनाचेर. जेन्ना तुका दिसता हें तूं करता तेन्ना तूं टायर्ड जाता, फटीक जाता. तुका प्रत्येक जाण कोण कितें म्हणटा तें लागता. कोण ताणें म्हटलें जाल्यार तुका लागता, कोणें वायट म्हटलें जाल्यार तुका लागता, कोणें बरें म्हटल्यार तूं डिस्टर्ब जाता. म्हाका अशें दिसता की हे कृष्णान म्हाका ह्या कामाक सिलेक्ट केला, लोकांक बरी घरां दिवची, हो कॉन्सेप्ट कृष्णाच्या आशिर्वादान जाला. आनी सदांच इफ यू आस्क मी जाल्यार सदांच म्हजी सकाळच्यो प्रार्थना आहा तातूंत म्हणटा हो जो कॉन्सेप्ट लोकांक 5 वर्सां वॉरंटी दिल्या, 25 वर्सां मेंटेनन्स दिल्या, हे कितल्याय डिफिकल्टी येतल्योच, कितल्याय डिफिकल्टीन लोकां पर्यंत तितलेच पावोवपाची एक प्रचंड शक्ती म्हाका दिवची अशी देवा कडेन म्हजी मागणी आसता. हे तशेंच लोकां पर्यंत पावोवपाचें म्हजे प्रेयर्सान आज पर्यंत हांवें म्हाका कितेंच मागूं ना. लोकां पर्यंत सांगलां तश्शें पावोवपा इतली प्रचंड म्हाका स्ट्रॉंग दर मेंटली आनी शक्ती दी. आनी तो म्हज्या बरोबर हांव म्हाका भंय दिसना अशें. आनी तें केन्ना दिसता जेन्ना तूं एसेन्स भगवद्गीतेन शिकयला ते एसेन्स घेवन लायफान वता की आयज हे सक्सेस सुद्दां म्हाका ताजें दिता. आनी फाल्यां म्हज्या लायफान हे सगळ्यो गजाली नाच, 800 गाडयेन आसा आनी परत बॅक टू सिंगल बेडरूम फ्लॅट, तरी म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक खातीर म्हणटा की हे ताणेंच दिले ताणेंच व्हेले, कदाचित आय एम नॉट सूट फॉर यू म्हणून व्हेलें.
सो म्हजें ओरिजिनल तूं म्हजो जवळचो आसा न्ही, म्हजे आनंद तातूंत नाशिल्लोच न्ही. म्हजो आनंद आसा ताज्या प्रेयर्सान आसा किंवा ताज्या योग आसा, योग प्रेयर्स आरती बिरती तातूंत हांव चड बिलीव करिना. योग देवाच्या योगान म्हजो आनंद आसा, ते स्पिरीट तयार जाता आत्मा परमात्मा आनी तातूंत खूब आनंद मेळटा. सो म्युजिकान भरपूर म्हाका आनंद मेळटा. सो ह्यो गजाली आसा जाल्यार लायफ टायम हांव हॅपी रावूंक शकता. म्हणटा हेजो सगळो प्रेशर तुमी कसो घेता आनी कितें. वयल्यान तरी म्हणटा हो चड कोण बिझनेसमॅन आसल्यार ताणें चड आध्यात्मीक जावं जाय, चड एनलायटमेंट जावं जाय. कित्याक तो प्रेशर घेवपाची तुजी वोल्टेज तुजी वाडटा आनी तुजी कॅपेसिटी वाडटा. गाडी एक सीसी आसता न्ही, 800 cc 2000 cc 4000. हांव म्हणटालो 10,000 cc गाडी जाता इफ यू आर एनलायटन. तुका कोणूच कांयच डिस्टर्ब करूं शकना. कोण कितें कितें सी सक्सेस जालो कित्याक वायट म्हणपी आसता, बरें म्हणपी आसता, दोनी आसता. थोडे टिगल मारपी आसता, थोडे बेश्टेच नेगेटीव, सगळें आसता. हें सगळें भितर हें सगळें आसता. ताकाच संवसार म्हणटा न्ही. अशें कशें आसता सगळें बरेंच मेळटलें. मनुश्य जल्म घेतलो की यू हॅव टू फेस द प्रॉब्लेम. देवान चुकूना. कृष्ण अवतार घेवन आयलो तेन्ना फेस करचें पडलें सगळें. राम अवतार घेवन आयलो तरी फेस करचें पडलें. साईबाबा आयलो तेजो जल्म कळना पूण अवतार मनीस म्हणून कळटा, खंयच्यान तेजो डेट मेळना जल्माची. पूण साईबाबा आयलो ताकाय फेस करचें पडटा. मागीर आमी कितें, आमकांय फेस करूं जाय. पूण हे फेस करपाक आमी जे चिड्डून वता ते वचना एनलायटन जालें की. तूं ह्या सगळ्या चिखलांतल्यान कमळ वयर रावता आनी समुद्रान जशी बोट चलता उदय सांगलें तशी तूं ते हातूंतल्यान चलता, तारंग जाता. म्हणजे एनलायटन जाल्लो वयल्यान मनीस म्हाका तरी दिसता चड बरो बिझनेस करूं शकता, व्हडलो करूं शकता, एम्पायर करूं शकता. म्हजो प्रश्न असो आसा, योगा खूब वर्सां जगपा खातीर करप, स्पिरिच्युअली कनेक्ट जावपा खातीर करप, किंवा तातूंतल्यान साध्य कितें करप, कितें आमी साध्य करता? अक्षय हो प्रश्न विचारपाक तूं कित्याक सुचलो म्हाका कळना. पूण हे डे टू डे लायफान आयकूं येता की आमच्या आजूबाजू जेन्ना कोणाचो असो हें जाता, डेथ जाता, तेन्ना आयकूं येता की अरे तो इतले बरे एक्सरसायज करतालो, इतले बरे डेली वॉक करतालो, जिमान वतालो तरी हार्ट एटॅकेन गेलो. तो इतलो योगा करतालो पूण ताका इतले योगा करता आनी ताका इतले प्रॉब्लेम आसा हेल्थाचे. सो लोकांनी कितें केलां, एक्सरसायज, योगा, जीम, वॉक हे सगळें लायफाक कनेक्ट केलां. म्हणजे सिकनेस, डेथ हेका कनेक्ट केला. पूण इफ यू आस्क मी आफ्टर नोईंग द डॅप्थ, वोल्टेज फूल जाल्या नंतर म्हज्या लक्षान आयलें की हेका संबंध काय ना. तुजें जें लायफ स्पॅन आसा तो तुजो कार्मीक अकावंट आसा. तूं कितल्योय योगा केल्यो म्हणून तुज्या टायमार तूं वतलो. ओके, तुजी इलनेस आसा ताकाय कार्मीक अकावंट आसा. तुजें खाणेपिणें आसा, तूं विचार कसो करता. तूं जर एनलायटन आसा, विचार बरे करता जाल्यार तुका दुयेंतां खूब कमीच आसतली. आनी तुमी हॅपी मॅन जे आसता, हॅपी बाय लायफ नेचर आसता, स्पिरिच्युअल एनलायटन आसता, हेंच्या सानिध्यान जरी रावले जाल्यार आमचो विचार कितलो बरो जाता. म्हणजे विचार जर मेन सेंटर पॉयंट, नॅक ऑफ द बॉटल हांगा आसा की विचार जर पॉझिटीव आसत जाल्यार आमकां दुयेंतां सुद्दां जायना. आतां योगा ह्यो कित्याक करप, कित्या खातीर करप, तर आपलो दीस बरो वता, आपलें ब्लड सर्क्युलेशन बरें वता. आनी योगा करतना तातूंत अध्यात्म आसा, ओम मंत्र दिल्ले आसा, आमकां श्वास दिल्लो आसा कंट्रोल करतना. तो श्वास कंट्रोल करतना जर तूं परमात्माचो जो श्वास म्हाज्यान आसा आनी परमात्मान म्हाका हो श्वास दिला अशें जर कनेक्टिविटी अध्यात्मान फुडें सरपाक तेजें जें तुमकां हांवें सांगलें सुरवात जाता, स्टार्टींग पॉयंट ऑफ द एनलायटमेंट, तो एक्चुली योग आसा. आमी जेन्ना श्वास घेता, कॉन्शियस रावन श्वास घेता देवाचो, तेन्ना तातूंत योग जाता. आनी योगान आमकां एनलायटमेंट जावपाकूय फायदो जाता आनी बॉडीलीय फायदो जाता. पूण हे खुबशा लोकांच्या तोंडान आयकतकच म्हजे फ्रेंड सर्कल म्हण आजूबाजूचे लोक आयकले की ना ताणें इतले एक्सरसायज केले पूण तो एक्सपायर जालो रोखडोच एटॅक येवन. ताणें इतले योगा करता पूण ताका हे प्रॉब्लेम आसा. इट इज नथींग कनेक्टेड टू युअर इलनेस आनी डेथ. दॅट इज अ सेपरेट. योगा इज फॉर गुड चेअरफूल लायफ, हॅपी लायफ एंड ब्युटिफूल लायफ. दॅट आय ऑलवेज से लायफ बिकम ब्युटिफूल वेन यू आर डुईंग योगाज एंड एवरीथींग. मूड बरो उरता दिसभर. तर ह्या कार्यक्रमाच्या निमाणे कडेन एक टेक होम मेसेज किंवा तुमच्या सगळ्या पळोवप्यांक आयकुप्यांक एक संदेश आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमी कितें दिवंक शकतात? आजचें जनरेशन आसा ते बिलीव इन डेमो सिस्टम. डेमो कितें जाय जाल्यार तांकां डेमो जाय. कितें गाडी घेतलो जाल्यार डेमो जाय, कितें इंस्ट्रुमेंट घेतलो, मोबायल घेतलो, डेमो जाय. एवरीथींग इज डेमो जाता. सो एक डेमो जाता त्या युगान जेन्ना कृष्ण, युधिष्ठीर हे सगळे सभा घेता त्या युगान डेमो जाता. आनी कलियुगाची एंट्री जावपाची आसता. सो एक बरी सभा घेता. जशें आयज आमी बऱ्या विचारांची डिस्कशन केलें तशें एक सभा जाता. बऱ्या मनशान बऱ्या विचारान वागप, एकामेका कडेन बरें वागप. तर ती सभा सोंपता एका मनशाच्या तकलेर कली बसता आनी तो जस्ट एका मनशाक पोकर मारता, हात मारता. आनी थंयच्यान थंय
वाद विवाद सुरू जाता. तो म्हणटा तूं आपल्या वदच्यान तूं म्हाकाच पळयतालो, ही सगळी सभा चलता पण तूं नजर म्हाजेर आशिल्ली, तुवें मुद्दम पोकर मारला. आनी थंयच्यान तो क्लेश सुरू जाता आनी ते झगडी जाता. आनी थंय तो येता म्हणटा ताजो फ्रेंड येता आनी 4 लोकांक थंय झगडी सुरू जाता. आनी कृष्ण येता, हे कितें जालें काय म्हणून, इतलें सगळें आत्तां जालें, ज्ञान बरें बरें दिलें आनी हांगा फायट्स जाल्यो बेटर. सो कृष्ण येता आनी पळयता जाल्यार त्या मनशाच्या तकलेर कली आसता. तर कलीत तेंचे दोगांचे, कलीचें आनी कृष्णाचें संभाशण जाता. तो म्हणटा तूं कितेंय सांग. कली ताका कितें सांगता कृष्ण भगवानाक, तूं कितेंय सांग, आपूण जर तकलेन कोणाचें गेलो जाल्यार तुजें ज्ञान कांय चलपाचें ना म्हणटा तो. तुजें तुवें आतां जी फिलॉसॉफी सांगलें कांय चलपाचें ना, आपूण जर तकलेन आसा जाल्यार, कली तकलेन आसा जाल्यार. कृष्ण म्हणटा येस आय कॅन फील इट, बिकॉज आतां 2 वरां जालें आमचें हांगा हें चल्ला, सत्संग चल्ला, कांयच इफेक्ट जाना. थंय 5 मिनटान सगळें हालयलें तुवें म्हणून, इट वर्क्स. पण गिव मी 1 डे टायम, 2 डे टायम. आपूण एक मनशाक एनलायटन करता आनी मागीर कॉन्शियस करता. एनलायटन म्हणजे आमच्या आजचे भाशेन सगळें कृष्णा कॉन्शियस करता, ताका एनलायटन करता आनी मागीर तूं बसून पळय कितें जाता. सो मागीर ताका तो तांचे हात ओडून एनलायटन करता. मागीर ताका पयलोच सकाळी फुडें घरा कडेन बायल च्या दिवपाक लेट करता ऑफिसाक वतना. तो म्हणटा कदाचीत काल ताका भरपूर त्रास जाले आसता, च्या करपाक लेट जाले आसता. तो बायले कडेन म्हणटा पळय जाता जाल्यार कर, नाजाल्यार म्हाका लेट जाता आपूण भायर सरता म्हणटा. कळ्ळें न्ही. ती बायल म्हणटा आयज बरोसो उलयला, ना 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 ऑलमोस्ट जाली म्हणटा, हाडून जाली ती ताका फोर्सान ती च्या दिता, तो भायर सरता. वाटेक ट्रॅफिकान उरता आनी लेट पावता ऑफिसाक. लेट पावना डायरेक्ट कॅबिनान वता ऑफिसाच्या. सर म्हणटा आय एम एक्सेप्टींग माय मिस्टेक, आपूण वरभर बेगीन भायर सरूंक जाय आसलो, हांव टायमार भायर सरता आनी ट्रॅफिक लेट जाता आनी ऑफिसाक लेट पडटा. दीस वील नॉट हॅपन नेक्स्ट टायम. आपूण बेगीन भायर सरतलो अर्दे वर, ते ट्रॅफिक आसतलें तशें सुद्दां अर्दे वर बेगीन भायर सरतलो. डेली कितें जान कितें जातलें अर्दे वर पयलीं पावतलो, अशें करतलो. सर कायंडली एक्सक्यूज मी. तो सरूय ताका पळयतूच उरता की हो असो स्वता येवन चूक मागता बी असो. अशें सगळें दिसभरान खुबशें जाता. कृष्णा कॉन्शियस न्ही, हो एक्सेप्ट सगळ्या आपल्याचेर हें करता न्ही, म्हणजे आपूण चुकता म्हणून सगळें जाता अशें धरता न्ही. तो सगळें अशें खूब दिसभर घडामोडी जाता. म्हणटकच दुसरे दिसा कृष्ण परत ताका विचारता, तूं तेच्या तकलेर बशिल्लो, कितें जालो, इरिटेट करूं शकलो, झगडी लावं शकलो, बायले कडेन झगडी लागली, बसा कडेन झगडी, कितें करूं शकलो तूं. तो म्हणपालो ना. मागीर तो तकलेंतले सकयल देंवता, कृष्णाक पांयां पडटा. तूं ज्या कोणाच्या तकलेन आसा पळय, कृष्णा कॉन्शियस कोण जालो पळय, तूं कोणाच्या तकलेन आसा थंय म्हाका जागो आसतना हें प्रूव जालें म्हणटा आनी पांयां पडटा आनी वता. म्हणून आमकां ह्या कलियुगान आमी संदेश घेवंक जाय की हे सगळ्या प्रेशरान, हे सगळ्या रिसेंटमेंटान आमी जर एनलायटमेंट जाले, कृष्णा कॉन्शियस जाले, जाल्यार आमकां हो सगळो जो प्रेशर आसा परत 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 बारीक बारीक गजालीचेर मूड ऑफ जाता, परत परत आमचे फियर निर्माण जाता, एन्जायटी निर्माण जाता. म्हणजे सगळें आमी कृष्णा कॉन्शियस एनलायटन जावन भायर जगूं शकता. इट इज प्रूव्ड दॅट टायम कृष्णा कॉन्शियस आसले, एनलायटन आशिल्ले लोकांक प्रेशर जायना, मूड ऑफ जायना, एन्जायटी जायना, डिप्रेशन जायना. सो आजच्या जनरेशनाक म्हजी इतलीच म्हणणी आसा की ट्रू वे वोल्टेज वाडोवन घेवं जाय, ट्रू वे एनलायटमेंट जावं जाय, की हाफ द नॉलेज. आपूण पुजा हाच्या करता, देवळान वता म्हणून आपूण अमको भक्त जालो, अमको भक्त जालो, आपल्या लायफाचे प्रॉब्लेम गेले अशें कांय ना. स्पिरिच्युअलिटीक आनी प्रॉब्लेमांक संबंद कांय ना, ते येतलेच. ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमान ते शांत जगप, बॅलन्स लायफ जगप, रोड मॅप तयार जावप, हो जर आमचो तयार जाता हितून स्पिरिच्युअलिटीन एनलायटमेंट जातकच, जाल्यार आजच्या जनरेशनाक म्हजें एकच म्हणणें आसा की सकाळी फुडें देवाक हो मनुश्य जल्म जो सुंदर आमकां दिला देवान, हेच्या खातीर देवाक सकाळी थँक्यू म्हणपाक सुरू करा, ग्रॅटिट्यूड सुरू करता. थंयच्यान जर्नी भक्ती योगाची सुरू जातली आमी ग्रॅटिट्यूड दिल्या नंतर. आनी खूब वर्सांनी हेजे डेली केल्या नंतर तातूंतल्यान आमी हळूहळू एनलायटमेंटान सुखमय आनंदमय जीवन जें आमी आसा तें जगूं शकतले. येस, तुमकां सगळ्यांक तुमी आयज आयले मुद्दम गोकुळाष्टमीच्या निमतान, हे सगळें रिविजन केलें. एक्चुली चर्चा जाता तेन्ना रिविजन जाता सदांच, आनी क्वेश्चन विचारल्या नंतर जें विचारांचें मंथन जाता. अशें जाता की सत्संगाचो अर्थ कितें, की एकामेकांनी विचारप, उलोवप आनी तेजें विचाराचें मंथन करप आनी तें फ्रीज करप. आत्तां जें तुमकां म्हणलां तें ब्रेन अपलोड, जे अक्षयाकान म्हणलां अपलोड जावंक जाय कृष्णा टिचिंगान. अपलोड जावप म्हणजे कितें जावप, हो एक भाग आसा. तुमी आयज म्हाका अपलोड करपाक मदत केल्या तिगांयनी, म्हणजे कितें कितें क्वेश्चन विचारले आनी तें रिवायज जालां आनी तें परत अपलोड जालां, परत तें फ्रेश जालां. जशें एक्सरसायज केलें की आमची बॉडी कशी फ्रेश उरता, तशें डिस्कशन केल्या नंतर ते विचार स्ट्रॉंग जाता. श्री राजेश बाबान जशें म्हळां की लायफ इज ब्युटिफूल, ते सदांच म्हणटात. आनी आयच्या चर्चेंतल्यान तांणी जो संदेश दिलो की एनलायटन जायात, प्रत्येक गोष्टीची एक जागृती अवस्था तुमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यात आसपाक जाय, एक सजग पद्दतीन जगपाक शिकपाक जाय, आणि हो संदेश तांणी दिलो. जर प्रत्येकान अशेंच लायफ इज ब्युटिफूल म्हणून देवाची याद दवरून आपल्याक मेळिल्ल्या प्रत्येक गजाली खातीर देवाक थँकफूल रावप, म्हणजे देवाचे उपकार मानप, इतले जरी केले तरी तुमची एनलायटमेंटाच्या दिकेन तुमची पावलां मारपाक सुरू जातले. टुगेदर वी कॅन से लायफ इज ब्युटिफूल.